आमच्या मये मतदारसंघातलो एक नामांकित आणि जगप्रसिद्ध असो पर्यटन स्थळ हे मयमले आणि या पर्यटन स्थळाचो विकास जावचो म्हणून 2022 पासून आमचो प्रयत्न चालू आसा. आज 2022 पयलीं जे एक कोविड सेंटर म्हणून गव्हर्मेंटान ह्या स्थळाचो वापर केल्लो आणि तेच्या नंतर जे रिव्हिजन जावपाक जाय आसलें, रिवॅम्प करपाक जाय आसलें, हें काम खंय तरी खितपत पडलें. पण आमच्या प्रयत्नान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान ह्या कामाक चालना मेळ्ळी. पयलीं म्हणजे कोविड सेंटर जे केल्ले ते काडपाक लागून आनी हांगासर टुरिजम एक्टिविटी वाडपाक लागून जे आमी प्रयत्न केले भितून बाब गेवीन, बाब दीपक नार्वेकर हेंच्यांनी खूब हेल्प केले. पयल्या वेळार आमी जी आमच्या समोर दिसणाऱ्या कॉटेजीस ज्यो 14 कॉटेजीस आसा ह्यो सगळ्यो आमी फर्निश केल्यो आनी तेंचे काम चालू जाल्या नंतर एक्टिविटी सुरू जाल्यो, लोक येवपाक लागले. तशें जे पयलींचे हांगासरले कॉन्ट्रॅक्टर आसले तेंच्यांनी खंय तरी कामान बरें आपले परफॉर्मन्स दाखोवंक ना म्हणून खंय तरी ते सुद्दां टुरिस्ट येवपाक हांगासर आपणाक जेवण सुद्दां मेळना अशा तरेची परिस्थिती आमी सरकाराक हाडून दाखयली. माननीय मुख्यमंत्र्यान तेन्ना एक आदेश दिलो की जे पयलींचे कॉन्ट्रॅक्टर आसले तांकां काडून दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर लावपाक जाय अशा तरेचे आदेश दिल्या नंतर हांगासर दोनूय सायडीकसून आमी रेस्टॉरंट चालू करपाक शकले. आयज ह्या पुराय परिसराचे तुमी पळयता आसतले बऱ्या तरेन मेंटेनन्स दवरलेले आसा. ते आतांचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आमी नेमलेले आसा श्री प्रेमानंद कवठणकर हे ह्याच गांवचे एक भुरगो आसा ज्यांच्या हाजेर आमी पुढाकार दिल्लो आसा, ताका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा की तेणी पूर्ण परिसराचे वेवस्थीत मेंटेनन्स करपाक जाय. आनी हे मेंटेनन्स करता आसतना आज जे दोगूय भुरगे हे कॅन्टीन सांबाळटा तेंच्यांनी बरे तरेन सर्वीस दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. आमच्या ह्या स्पॉटाचेर आयज कायाकींग जी बोटींग सुरवात जाता. आमचे माननीय सालिगांवचे आमदार जे JTTCचे चेअरमॅन आसा त्यांचे कडेन हांवें आग्रह घेवन गेलो की बोटींग आमकां खंय तरी सुदारपाक जाय. ज्यो ओल्ड पॅडल बोटीज आसा त्यो सुदरोवपाक जाय, दुसरे लावपाक जाय. आज आमकां कायाकींग ह्यो बोटीचे सुरवात जाता पूण आमची अपेक्षा अजुनूय आसा आनी ते हेल्प करपाकूय आनीक फुडें सरलेले आहा. हांव मागतां जे आयज कायाकींग बोटींग जाता हितून ह्या एक्टिविटीजान खंय तरी भर पडटली. तशें आमकां खूब सजेशनां आमी दिल्लीं आसा. बाब दीपक नार्वेकराकय हांवें खूब आमी अटॅचमेंटान आसा. ह्या स्पॉटा बद्दल कितें करपाक जाय हेचे सगळे वारंवार आमचे चर्चा चालू आसता. हांगासर म्युजिकल फावंटन आसपाक जाय, मागीर स्नेक पार्क आसपाक जाय, जाल्यार आनीक अशे गोश्टी ज्यो आमच्या मनान येयल्ल्यो आसा त्यो प्रत्येक वेळा आमी तांकां सांगलेले आसा. आनी स्कोपूय आसा. इतले जो निसर्गरम्य असो हो स्पॉट आसा हेचे डेव्हलपमेंट करपाक लागून खूब स्कोप आसा. आज आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान जो एक निर्णय घेतलेलो आसा हो निर्णय जर यशस्वी जालो म्हणजे हो पुराय जो परिसर आसा तो लीज बेसिसाचेर जर PPP लेवलाचेर जर एखाद्या बऱ्या पार्टीक दिलो जाल्यार हितून आनीक खुबश्यो गोश्टी आमी ॲड करूंक शकतले. आमी पळयता आसतले ह्या फाटसून जो पोर्ट टळे म्हणून जे आसा ते आमी WRT डिपार्टमेंटासून एक प्रोजेक्ट केल्लो आसा की वयले जे तळे आहा मुख्य तलावाचो स्तोत्र जो आसा तो तेजो सुदारणा करपाक जाय आनी हे सुदारणेचें काम चालू आसा. असो अनेक स्कोप आसलेलो हो एक पर्यटन स्थळ आनी हेजी नामना पुराय जगभर आसा. पयलीं ते वता की बीच खंय आसा काय म्हणून पूण आमची जी संकल्पना आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजी की गोवा बियॉन्ड बीचीस आनी सगळे हिंटरलँडान आनी आमचे जे टुरिजम स्पॉट आसा ह्या सगळे कडेन टुरिस्ट पावचे. पूण तशेंच हांवें सांगलां तशें अशें जर आमी करतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी एडिशनल एक्टिविटीज एडिशनल सर्वीस दिवपाची गरज आसा. आनी हे एडवेंचर टुरिजम म्हणून आयज आमी पयलें पावल आमी आमची कायाकींग सुरवात करून मया लेखार आमी हे एक्टिविटी सुरवात केलेली आसा. अशेंच गोंयभर उरलेलो सुद्दां जे आमचे टुरिजम स्पॉट आसा हांगा सुद्दां अश्यो विविधश्यो एक्टिविटीज सुरवात जावपाक जाय. आनी हें करपाक लागून म्हाका दिसता म्हाजी टीम सक्षम आसा आनी म्हाजो MD आनी म्हजी पुराय टीम म्हाका सहकार तेंचे आसा
आनी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणजे आमी खरें इम्प्लिमेंट करतले जाल्यार म्हाका दिसता अग्रेसिवली आमी हें काम करीत फुडें व्हरपाक जाय आनी आमी करता. आयज एक खुशी भोगता की आयचो आमचो मयम लेक जे आसा हांगा आमी हो म्हणजे फर्स्ट स्टेप मारून आमी कायाकींग सुरवात केल्या. काही दीस पयलीं म्हणजे लोक जेन्ना हांगा येताले पूण तांकां दनपारचे सारके जेवणाची सोय नाशिल्ली म्हणून परी रेस्टॉरंट जे आसा ते परी रेस्टॉरंट आमचे म्हजे मित्र प्रेमीन शेट हेंच्यांनीच इनिशिएटीव घेवन आमचे लोकल भुरगे ते नवे एंटरप्रेनर तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या की हे रेस्टॉरंट चलोवपाक. आनी म्हाका दिसता जेन्ना फुटफॉलूय हांगा चड जातले तेन्ना आमकां इकॉनॉमिकल गेन जातलेंच टुरिजम म्हणून. पूण तेच्या बरोबर लोकल जे एम्प्लॉयमेंट जाय लोकल जे हांगा आसा तांकां सुद्दां कितें तरी आपली इनकम करपाक लागून एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. सो आयज सांगलें की हांगा आपण बसूय परत सुरू करता, कारण मध्यंतरीच्या वेळाचेर मये बस येतालीच, मागीर ती मध्यंतरी बंद जाल्यो. पण हें सगळें येतकच ट्युरिस्टांक एक वेगळ्यो फॅसिलिटी मेळच्यो पडटा. आमी जर पळयलें आसत जेवण जर बरें मेळटा आसत जाल्यार पणजेचे लोक हांगा जेवपाक येतात. आनी त्या वेळार परी सारकेलें तें दिवचल्यान बरें रेस्टॉरंट आसात तेंच्यांनी हांगाय आमच्या स्थानीक आमदाराच्या माध्यमांतल्यान आनी प्रयत्नान आनी आमच्या चेअरमॅनाच्या मदतीन परी रेस्टॉरंटूय हांगा सुरू जालें जेणे करून जेवणूय बरें मेळटलें. आनी त्या वेळार हें सगळें जर चलोवपाक जाय आसत जाल्यार आमी केवळ बीच म्हटलें म्हणून जावचें ना. आमचे बरेचशे लोक जे असतात ते भायर फॉरेनाक वतात. म्हाका बरेचदा आमी ट्रॅव्हल करतना एकदां लास्ट विकान हांव कलकत्त्याच्यान येतालो आनी गोंयचे कांय ट्युरिस्ट म्हळ्यार हांवें खंय काय म्हणून आमलो व्हिएतनाम गेलो. हांवें कशें रे व्हिएतनाम? तो म्हणलो आमचे व्हिएतनामा पेक्षा गोंयच बरें आसा. आनी तुमी जर तशें पळयलें आसत आमच्या गोंया भितर नॅचरल आसा तो आमी जर लोकां पर्यंत पावयलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब ट्युरिजम फ्लरीश करपाक शकतले. केवळ ट्युरिस्ट हे बिचार आयले ते प्रत्येकाचो एक वेगळो नेचर आसा. कोणाक बीच आवडटा, कोणाक शांत आवडटा, कोणाक बर्ड्स पळोवपाचें आवडटा. आनी त्या वेळार ज्या तरेन ट्युरिस्टाक आवडटा त्या तरेची फॅसिलिटी आमी जर करून दिली आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंया भितर सगळें आसा. बऱ्या तरेचे दोंगरूय आसात, बऱ्या तरेची अशी तलाव आसात. आनी त्या वेळार त्याचो योग्य तो जर उपयोग आमी जर वेवस्थीतपणे थोडो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तातूंत डेवलप केलो आसत, लोकांक फॅसिलिटी जर दिली आसत जाल्यार म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्टूय येवपाक शकतले. 15 years and we want to make Mayam Lake known for all the beauty it has. We were very surprised to see the beauty of this lake and we want to show this to all the people coming to Goa, visitors, tourists and people who live in Goa. So we want your blessings and we would invite you to come and experience the kayaking and the nature experiences that we are about to provide and hope to see you on the water soon. Thank you. लॉन्च प्रोग्रामाक आमच्या मदीं आसात. जो आमचो प्रॉमिनंट टुरिस्ट डेस्टिनेशन जावन आसा आनी मये लेकाक आमी बऱ्यांतलो बरो प्रमोट करपा खातीर आमी खुबशे हांगा एक्टिविटीज तेजे रिवायवल केल्ले आसा. 22 ऑनवर्ड्स हे काम सतत चालू आसा आनी आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन हांणी टेक ओवर केल्ल्या पासून आमी हांगा एक परत एक ती फॅसिलिटी ती एक्टिविटी एक वायब क्रिएट करपाचो जो आमचो प्रयत्न सतत चालू आसा. त्या प्रयत्नाच्या दृश्टीन आमी आनी एक पावल आज फुडें व्हरता. ते म्हणजे आमी आज एक कायाकींग एक्टिविटी आमचे जे कोंकण एक्सप्लोरर्स आसा तांच्या थ्रू हांगा चालू करता. तुम्ही पळयतात GNH.